मांद्रेक वेगळे पुलीस स्टेशनची गरज ही तशें पळोवंक वचत जाल्यार फाटल्या 5-6 वर्सां जालीं म्हणजे जायी, पण तो कंटिन्युअसली विशय फॉलोअप करून ते करून घेवप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसलें. म्हाका एकदां कळना थोड्या जाणांच्या पोटान कित्याक दुखता तो म्हाका प्रश्न पडटा. सरकारान जेन्ना बिल्डींग सरकार बांदता आनी ऑफकोर्स नो डावट डिजास्टरा खातीर तेजो यूज जावपाक जाय. बऱ्याच जाणांक कदाचित काही गजाली खबर नासता. डिजास्टरात सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात काम करपी जर कोण आसत जाल्यार तांचे पुलीस आसा. थोडे जाण पुलीस स्टेशनूच नाका म्हणप आनी परतूय मागीर तेजेर उलोवप. सत्ता अजून म्हाज्या कपलाक मारूंक ना. म्हाका 5 वर्सां पुराय जाली मुख्यमंत्री आसा आनी ती मारची ना. हांव परत एकदां सांगता, हांव लोकां खातीर आसा. हांव मुख्यमंत्री म्हणून सांगना, हांव मुख्य सेवक म्हणून सांगता. हे जे पुलीस स्टेशन आहा ते टेम्पररी दिला, म्हणजे कंटिन्युअस चलतले, पण हे बिल्डिंग टेम्पररी दिला. पुलीस स्टेशन टेम्पररी न्हू, बिल्डिंग टेम्पररी. आम्ही दुसरो गव्हर्मेंट लँड 4,000 ऑलरेडी नोड मूव करून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोसेसिंग स्टार्ट केलो, जे आमचे न्यू परमनंट पुलीस स्टेशनाचो स्ट्रक्चर येतलो. आमचं पुलीस स्टेशन फिक्स आहा. सो लक्षात धरा, ह्यो टेम्पररी स्ट्रक्चर आमी घेतला पुलीस स्टेशन चलोवपाक. नवीन आमचो दुसरो येतलो जो ऑलरेडी पेपर वर्क प्रोसेस आसा. म्हणटात तशें खूप काम करपाची, हार्डवर्क करपाची गरज आहा. आयज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा, आयज आख्या गोंयभर काम करतात. ही सोपी गोष्ट न्हू, कित्याक हांव जेन्ना वयता तेन्ना अशे फायली पडलेले असतात आनी हांव चिंतता म्हाज्या मतदारसंघाचे इतले फायली आहात जाल्यार ते पळोवनूच तकली गिरगिरता. पण ते इतले काम करतात दीस रात, तेका लागून आयज गोंय राज्य आमचे बऱ्यापैकी चलता. आनी जेन्ना जेन्ना बरें काम करतात तेन्ना तेन्ना अशे नेम प्लेटीचेर नांवां, पाटयांचेर नांवां येतात. थोड्यांचे कशें आहा, थोडे शाळेन अजून पर्यंत वयतात तेच पाटयो जाणांक ते चॉकान बरयतात, ते नांवां बरोवन पुसप. अजून पर्यंत तेचे इम्पॉर्टन्स खबर ना.